मोगाच्या भाव भयणांनो, मेयाच्या 1 तारखेर जागतीक मट्टार सगळो संवसार वावरड्यांचो दीस जावन आचरण करता. थोडी सवाल आमच्या मुखार: वावराचो धनी कोण जावन आसा? वावरड्याचो दीस वा वावराचें महत्व कित्याक? आनी तिसरें, वावराड्याची हक्कां आमी कित्याक राखूंक जाय? एक फावट एकलो मनीस सदां देवा लागीं मागणी करतालो, म्हाका वावर दी वा काम दी. आनी हाचे मागणें आयकल्लो देव बेजार पावता आनी ताका म्हणटा, हांव तुका काम दिता. आनी देव ताका म्हणटा, तुज्या घरा सायडीन एक व्हडलो फातर आसा, तूं डेली सकाळीं उठ आनी तो दुकोळूंक प्रयत्न कर. आनी तो सकाळीं वचून दुकोळटा, ताका सकाळीं नाश्ता मेळटा. आनी दुकोळते वयता तो दनपारां ताका जेवण मेळटा. आनी दुकोळटा सांजेर ताका जेवण मेळटा. अशें तो सदांच फातर दुकोळते रावता आनी ताका नाश्ता, दनपारां जेवण, सांजे जेवण मेळटा. अशें सुमार दीस, म्हयने वा वर्सां म्हणी तो करते रावता. पूण एक दीस ताका बेजार जाता आनी हो दुकोळचोच फातर हो बंद करता, कित्याक फातर मुखारच वचना. आनी त्या दिसा तो घरा रावता. आनी घरा रावल्या वेळार ताका जेवण जावं दी, नाश्ता जावं दी, सांजेचें जेवण जावं दी, कांय मेळना. आनी देवा लागीं तो परतून वयता आनी मागता, देवा आज म्हाका जेवण दिलां वा जेवण मेळना, कित्याक हांवें तो फातर दुकोळचो बंद केलो. आनी देव म्हणटा ताका, कित्याक तुवें फातर दुकोळचो बंद केलो? हांवें इतले म्हयने आनी वर्सां तो फातर दुकोळ्ळो, पूण हो फातर मुखारच गेलो. आनी देव ताका म्हणटा, हांवें तुका फातर केवळ दुकोळूंक सांगलें, थंय तावन तो पलटी मारून दुसरे कडेन उडय म्हूण सांगूंक नासलो. आनी आमी म्हणटा, देव जावन आसा वावराचो धनी आनी वावराचें महत्व देवा पळयत आसा. आनी होच देव हर एक वावरड्याची हक्कां राखतलो. सुमार 19व्या शतमानाच्या सुरवेक जागतीक मट्टार वावरड्यांचे हक्कां नासले. तांकां जायते काम आसले, जावं दी कम्युनिझम रास करताले, जावं दी बंडवाळशाहीवाद रास करताले. आनी अशे कामेल्यांक काम सुमार 15 तास, तांकां खंयचेच सवलती नासले. आनी ह्या वरवीं सगळे कामेली कश्टती आसले. आनी ह्या वेळार सगळे कामेली सुमार 1886 इस्वीन मेयाच्या 1 तारखेर सगळे ते सांगाता मेळटात. आनी ह्या तांच्या अन्याय विरोध ते झुजतात, चळवळी ते करतात. आनी उपरांत आमी पळयता भारताची परिस्थिती गेल्यार चेन्नयांत परतून मेयाची 1 तारखेर 1920 इस्वीन परतून असली ती चळवळी करतात. आनी जागतीक मट्टार हो वावरड्याचो दीस मेयाची 1 तारीख जावन निगदीत जाता. आनी अशे वावरड्याचे हक्क, तांचे सवलभ्यो तांकां फावो जातात. आनी त्या दिसा जावन आज म्हणसर मेयाचो 1 तारीख वावरड्यांचो दीस जावन जागतीक मट्टार संभ्रमता. आनी त्या दिसा सगळ्या वावरड्यांक 1 दिसाची रजा आसले आमी पळयता. पूण पवित्र सभेक ह्या वावराचे महत्व कळीत असले आनी सगळ्या जागतीक मट्टार मनशाकोळ वावरा खातीर कामेली कश्टता म्हूण कळीत असले. आनी ह्या खातीर सुमार पाप साहेबांनी आपली बरपां बरयली. आनी विशेष रितीन पाप साहेब पियूस 12 1950 इस्वींत ताणें मेयाची 1 तारीख सगळ्या जागतीक मट्टार पवित्र सभेन विशेष रितीन भाग्यवंत सुसे ह्या कामेलीक समर्पिल्ली दबाची परब आचरण करूंक जाय म्हणलें एक परब आचरण करूंक ताणें आदेश दिलो. आनी विशेष रितीन ते जागतीक मट्टार कामेल्यांनी वावराच्या हक्का खातीर झुजले. आनी सांज सुसेक एक कामेल्यांचो शारोती जावन पापसाई वा पवित्र सभा दिता. आनी अशे ह्या वावराक एक अत्मीक रितीन अर्थ दितात. आनी अशी सांजुजेच्या जतनेकार आमचो वावर अत्मीक रितीन आमी करच्याक आमकां आदेश दितात. आनी आमी पळयता सांजुजे एक कामेली जावन एक स्वताचे काम करून आपले कुटुंब तो भाग्यवंत कुटुंब चलयन व्हरता. आनी विशेष रितीन जेजू देवाचो पूत जाल्यार आपल्या बापाय सांगता हे कामेल्याचें काम करून घेवन कामाचें महत्व समजून आपलें जिवीत भाग्यवंत कुटुंबाक सुमार 30 वर्सां तो बापाय सांगता स्वताचें काम करून तो फुडें सरता. आनी अशें आमी पळयत आसतना बायबलाचे सुरवेले भितरां आमी पळयता देवान सगळो संवसार रचलो. आनी संवसार रचल्या उपरांत देवान मनशाक रचलो. आनी मनशाक रचल्या उपरांत देवान पयलो आदेश दिलो, वाडा आनी चडा संवसार करा.
आनी हांगासर आमी पळयता देवान परतून आपल्या रस्त्याच्या कामान मनशान संपूर्ण पाठिंबो दिवचे खातीर मनशाक वावर करूंक ताणें आदेश दिलो. पूण आमी चरित्रां वाचता सुरविल्लो देवान दिल्लें स्वातंत्र्य मनशान पर्यान वपारूंक ना. ते पातकान पडतात, देवान खंयच वयतात आनी उपरांत आमी पळयता जेन्ना पातकान पडल्या उपरांत तांचेर कडक देव शिराप कायल्या भशेन आमी पळयता. आनी अशें तांच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात आनी देव कायनाक दोनी हात सरेन ताणें वावुकन 5 पोटांनी ताचें पोट भरूंक जाय म्हणलो सांगल्या विशयान आमी आयकता. आनी अशें जरा रितीन वावरा विशयान आमी समजत आसतना थंयसर सांगलें आसा वावर म्हणटना पयले लोक समजत आसले केवल भुरग्यांक जल्मा हाडचें, जावं दी जनवरांक आमी पोसचें, जावं दी झाडां रूख आमी नाडचें, अशें आमी वावर करचें म्हणून चिंत आसले. पूण वावर केवल ते मात न्हय. जो पौल भाग्यवान दुसरो आपल्या परिपत्रांत तो म्हणटा लबोरेम एक्सर्चन 1980 इस्वेंत बरयले ह्या परिपत्रांत हांगासर तो उल्लेख करता केवल वावर म्हळ्यार आमी भुरग्यांक जल्मा हाडचें मात्र न्हय, झाडां रोयचें न्हय, मात्र जनावरांक आमी व्हड करचें न्हय, पूण ताचे उंचले मनशान आपल्या जिवितांत संपूर्णता जोडूंक जाय आनी देवान कितें ताका मिशन दिला हें मिसांव ताणें संवसारांत कार्यगत करूंक जाय. आनी हें जावन आसा महत्वाचो वावर म्हणलें तो आमचे मुखार विवर्सिता आनी उल्लेख करता. आनी नंतर आमी पळयता भाग्यवान जोस मारिया स्क्रिविया तिणें ऑपस दे म्हणून एक संस्था जोडलो आनी ती म्हणटा हर एक मनशांनी प्रामाणीकपणी वावर करूंक जाय. जेन्ना हांव प्रामाणीकपणी वावर करता म्हाका 3 तरांची कृपा वा भाग्यवानपणाची कृपा आमच्या जिवितांत पावो जाता. आनी पयलीं ते म्हणटा आबेलान प्रामाणीकपणी वावर केलो आनी देवाक तो मोगाचो जालो. जुजेन प्रामाणीकपणी भाग्यवानपणान वावर केलो आनी सगळ्या मनशाकुळाचो आनी विशेष रितीन पवित्र सभेचो आनी कामेल्यांचो शारित्रीत जालो. आनी तिसऱ्यान ते म्हणटा आमी जेन्ना वावर करता ते दुसऱ्यांक बऱ्याक पडूंक जाय आनी जेन्ना दुसऱ्याक तें बरें पडटा देव ताचो प्रतिफळ आमकां 100 वाट्यांनी आमच्या जिवितांत पोखून धाडटा. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता जेजू देवाचो पूत जाल्यार सक्रिय रितीन ह्या कामांत ताणें वांटो घेतलो आनी जेन्ना ताच्या पब्लीक मिसावान आपली शिकवण तो दित आसतना 30 वर्सां कितें आपल्या कुटुंबांत तो शिकलो वनस्पती जावन ताच्या बापायतान आपल्या पब्लीक मिनिस्ट्रीन हे लोकांक शिकोवच्यान जावं ती ओपाऱ्या मारिफत जावं ती घर बांदप्या विशयान जावं ती शेत रोवच्या विशयान हे सगळ्यो ओपाऱ्यो जे कितें वावरा विशयान आसले लोकांक सांगून देवाच्या राजा विशयान तो परगटणी करता. आनी नंतर आमी पळयता जेजू जे आमी वावरांत जावन कितें तयार करता विशेष रितीन वायन आनी उदक हेच ते दोनी संगती तो घेवन ते आपल्या कुडीन आनी रक्तान बदलता आनी अशें येवकरिस्ताची घडणा करता. म्हणटा आसतना वावराचें महत्व आनी मनशा कुळाच्या वा मनशाचे कामेल्यांचे हक्क ताणें उखलून धरला. आनी ह्याच खातीर व्हॅटिकन महासभा म्हणटा येवकरिस्तान आसा क्रिस्तांव जिविताचो केंद्र आनी उगम जावन आसा. तर जरार रितीन आज आमचें जिवीत आयच्या दिसा विशेष रितीन ह्या कामेल्यांच्या दिसा आमी नियाळून पळयत आसतना आमच्या समाजांत जायते पंगड आसात, जायते विंगड आसात, जायते विविध रितींनी आमी कामाक पळयता. थोडे वायट कॉलर जॉब आमी म्हणटा, थोडे लोक मध्य वर्गाचें काम करतात, थोडे जावं ती कुली जावं ती इतर नितळाय करचे लोक काम करचे आमी पळयता. आनी ह्या सगळ्या मध्ये आमचे मध्ये एकादराचो अंतर आसा, व्यत्यास आसा, तो ओड हांव नांव म्हणून आमी पळयता. पूण भाग्यवान पावल आपल्या पत्रांत रोमांदेरा बरयल्या पत्रांत तो म्हणटा आमी एकच कूड पूण सांदे विवी जावन आसा आनी हर एक सांद्यानी आपली जबाबदारी केल्या मात्र ती कूड बरें जाता. म्हणटा आसतना हर एक काम ल्हान जावं दी खोड जावं दी सगळें काम आमी देवाच्या महिमे खातीर करता. आनी तोच भाग्यवान पावल सांग पावल म्हणटा सगळें आमी देवाच्या महिमे खातीर करता. तर देवाचो कामाचो धनी देव म्हणलें आमी समजून घेवया कित्याक सगळें काम देवाक आरूंक जाता. दुसरें कामाचें महत्व वा वावराचें महत्व आमच्या जिणेंत आमी समजव्या. जावं ते घरांत जावं ते आमच्या कचेरींनी जावं ते खंयच्या सुवातेनी ल्हान व्हड आमी काम करूं ते देवानच दिल्लें आमकां काम आमी समजून घेवया. आनी तिसरें हर एक कामेल्यांचे हक्क उखलून दवरूंक आमी प्रयत्न करया. जावं ती आमच्या कुटुंबांनी आमच्या आवय वावर करता, जावं ती इतर जाग्यांनी आमचे बापूय काम करता, जावं ती इतर लोक आमच्या खातीर जायते वावर करतात आनी तांच्या बरेपणा खातीर आज आमी जीवन आसूं दिता. हे सर्वांचें उदारमोन तांची सेवा आमी समजून घेवया आनी कामेल्या खातीर मागया. आनी भाग्यवान जुजे कामेल्याच्या जतनेकार आमचे कुटुंब आमचे समाज सगळो संवसार बांदून हाडून तोच क्रिस्त आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन.